नमस्कार तुमच्या सगळ्या येवकार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या बरोबर आसा विघ्नेश आपटे परवरीचे लीडर आनी ॲडवोकेट अमित पालेकर, तुम्ही सगळे वळखतात. आयचो मेन विशय म्हळ्यार आम आदमी पार्टी सरकाराचे उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे लीडर मिस्टर मनीष सिसोदिया हाणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली दिल्लीक आणि ताणें एक एक्सपोजे केलो की तांच्या सुत्रा प्रमाणे गोयचे मुखेलमंत्री जे आसा बाब प्रमोद सावंत हांकां चड करून इलेक्शनाच्या 3 म्हयन्या पयलीं रिप्लेस करपाची तयारी चल्ल्या. हे तांची सुत्रा प्रमाणे तांकां ही म्हायती मेळिल्ली आनी तांकां कित्याक रिप्लेस करता हाजेर ताणें सगळे फॅक्ट्स दिले की गोंयान डॉक्टर प्रमोद सावंतान खंयच्या मुद्द्याचेर तांचो व्हडलो फेलियर जाल्लो आसा, तांकां खंयच्या मुद्द्याचेर अपयश पडलो आसा. हो जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जालो ताच्या मागीर भारतीय जनता पार्टीचे जे लीडर आसा तांणी हय म्हणूंक ना नाय म्हणूंक ना. दे हॅव नायदर कन्फर्म नॉट डिनायड वॉट एवर मिस्टर मनीष सिसोदिया हॅज क्लेम. ताणें फक्त आम आदमी पार्टीचेर अटॅक केलो की ही खोटारडी पार्टी, हे फोटी उलयतात, इतलेंच फक्त तांचे नेहमी प्रमाणे ताणें फक्त अशे आरोप केले, रिप्लाय दिवंक ना. तर खंयच्याय दुसऱ्या पार्टीक असले आरोप करच्या पयलीं तांणी स्वताचें कार्य कितें आनी जे बाब सिसोदियान म्हळें ती परिस्थिती कित्याक आयल्या हाचो विचार करचो. आमी पळयलां की 10,000 नोकऱ्यो दितले हे फट मारपी ही भारतीय जनता पार्टी. आमी पळयलां की ऑक्सिजना खातीर एकूय मृत्यू जावंक ना गोंयान, हे व्हडले फट मारपी भारतीय जनता पार्टी. आमी पळयलां की कोरोना वॉरियर्सांक आपूण 20% तांचे पे हायक दितले. 1.5 वर्स जाले अजून पर्यंत कोणाक 20% सोड 20 रुपया सुद्धा पे हायक मेळूंक ना. हे फट मारपी भारतीय जनता पार्टी. कोरोना खातीर ज्या लोकांचो व्यवसाय बंद जाला, धंदो बंद जाला, तांकां सगळ्यांक 5-5 हजार कॉम्पेन्सेशन दितले म्हणून फट मारपी भारतीय जनता पार्टी. मायनिंग लॉबीच्या प्रेशरान येवन इतली वर्सां मायनिंग बंदूच दवरून, मायनिंग डिपेंडंट्सांक उपाशी दवरून इतली वर्सां मायनिंग सुरू करपाक मेळना हे फट मारपी भारतीय जनता पार्टी. हर घर जल पावले हे फट मारपी भारतीय जनता पार्टी. 100% ओपन डेफिकेशन फ्री गोंय जालें हे फट मारपी भारतीय जनता पार्टी. तर ह्यो ज्यो फटी ज्यो आसा, ही जी खोटारडेपणां जी आसा भारतीय जनता पार्टी, ताजे लिस्ट सारके व्हडलें आसा आनी 2 वरां जाय जाल्यार हांचे फाटले 10 वर्साचे सगळे पाप आमी तुमकां सांगू शकतात. पूण लोक जाणा आनी लोकांची भावनाय भारतीय जनता पार्टी समजून आयला तांकां. म्हणून हे जे एका दिसा 3 लीडर तांचे टॉप लीडर दिल्लीक धांवता, कित्याक गेले कांयच सांगूंक ना. दुसऱ्या दिसा चीफ मिनिस्टर स्वता पर्सनल विजिटेक खंय तरी वता, थंय गेलो, कित्याक गेलो कांयच सांगिना. म्हणजे कितें तरी चल्लां आनी जे मनीष सिसोदिया बाबान म्हणिल्ले तातूंत कितें तरी खरें आसा आनी ते डिनाय करपाक शकले ना म्हणून हे सगळे आरोप भारतीय जनता पार्टीचे लीडर बाब तानावडेन केले. तर आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की दुसऱ्यांक खोटारडे फोटींग अशें म्हणच्या पयलीं स्वता तुमी फाटल्या 10 वर्सांत कितें केलां हाचो विचार करचो. कित्याक लोक हुशार आसा, गोंयच्या लोकां समोर तुमची सगळी कर्तुतां आसा आनी हे फुडले इलेक्शन तुमकां कितें तें लोक सारके शिकोवन दितले. इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें. हांव मागता बाब ॲडवोकेट पालेकर. उजो नासतना धुंवर हो जर लक्षांत घेतलो जाल्यार जो धुंवर तुमी 2-3 दिसांक पळयलो तो खंय तरी उजो लागिल्ल्या कारणान भायर आयिल्लो आसा. आतां बीजेपीतलो मोल म्हणा किंवा आनी खंयचो तुमी एक मोल म्हणा, ही गोष्ट भायर सरपाक कारण तांचेच लोक आसा आनी ती गोष्ट मनीष सिसोदिया पर्यंत पावप इज ऑल्सो समथींग रिलेटेड टू बीजेपी. आतां फायर फायटींग कितली केली जाल्यार तो विशय खंयच बदलपाचो ना. ज्या 8 दिसां पयलीं जेन्ना अमित शाह गोंयांत आशिल्लो तेन्ना 3-4 जाणांक परत दिल्ली वचप पडप हाचें कारण कितें हे लोकांक खबर आसा. यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. जेन्ना तुमच्या गळ्याक खिंड पडल्या, जेन्ना तुमचे भितर इनफायटींग चालू आसा, भितरल्या भितर जी घुसमट चालू आसा
अशा वेळार राजा किल्लो सोडून वचना आनी तो पर्सनल कारणा खातीर तर खंय हॉलिडेक 100% वचना तेन्ना हाजें तात्पर्य कितें हें तुमी जाणून घेवचें हें कळटलें आमकां मे बी नेक्स्ट 3 months वी वील फायंड आउट वॉट इज द रिजन एट दीस स्टेज आज जर तुमी पळयलें जे 10 गोश्टी सांगिल्ल्यो आनी जे वाल्मिकी बाबूय उलयलो त्यो गोश्टी जर लक्षांत घेतल्यो जाल्यार ह्या गोश्टीचें उत्तर आज आमकां खंयच भारतीय जनता पार्टी कडल्यान मेळना मायनिंगेचो जो विशय आसा रिव्ह्यू पेटिशन घालपाक उशीर कित्याक जालो ह्या प्रश्नाचेर अजून पर्यंत कोणीच कांय क्वेश्चन विचारूं ना आनी ताचे आन्सरूय गव्हर्मेंटा कडल्यान केन्ना येना सरकाराक एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय लोकांक मायनिंग सुरू जावपाचें इम्पॉर्टन्स आसा whether it is done by local mine owners or whether it is auction or whether there will be a corporation which will be formed is another story. What have you done for last 5 years or 10 years to start mining? आज तुम्ही जर वचून पळयत मायनिंग बेल्टान परिस्थिती लोकांची उलोवपा सारकी ना तेन्ना आय थिंक वी शूड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डेव्हलपमेंट I think that it's time government answers these questions very clearly with clear-cut answers as to what is the reason why we are lacking into development. Let us forget about what we are saying and what our leaders are saying. Let's talk about what has been pointed out and your answers to it. I think once you are able to give those answers, I think probably Goa people of Goa will start trusting each other. आज परिस्थिती अशी आसा की सरकारान जे कितें चल्लां पळय ते ताजेर उलोवपाक दुसऱ्यांची गरज ना सरकारांतलेच लोक तांचेर टिका करता आनी ती टिकेक उत्तर आज सरकारा कडल्यान खंय तरी येना रस्त्यांची परिस्थिती आसूं डेव्हलपमेंट क्वेश्चन्स आसूं कोविड इश्यू आसूं किंवा वेगळे वेगळे विशय आसूं किंवा लोकांचे जे एम्प्लॉयमेंट लॉस जाल्ले विशय आसा ते आसूं ते सगळे जर लक्षांत घेतले जाल्यार गव्हर्मेंटाचें फेलियर खंय तरी दिसून येता चीफ मिनिस्टरा कडल्यान घडला की पार्टी कडल्यान घडला की जो सरकार जशे तरेन आसा तांचे कडल्यान घडला हाचें उत्तर तांणी दिवचें आनी आय एम शुअर पीपल ऑफ गोवा वील क्वेश्चन देम in for these elections about all these issues which has been raised by Aam Aadmi Party. पळयत जाल्यार हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरिल्लें आसा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयांत कितें आसा हें तुमी सगळ्यांनी पळयलां मर्डर्स रेप्स खून मारामाऱ्यो ह्यो सगळ्यो ज्यो गोंयांत घडटा घडामोडी आनी ह्या सरकाराचेर तेजेर नियंत्रण ना आमचे ड्रग माफियाज आयन गोवा आणि गोय सरकार ओगी आसा प्रमोद सावंत ओगी आसा लँड ग्रॅबिंग केसीस जावं और आमच्या रस्त्याचे जशें अमित पालेकरान सांगलें आतां फक्त पळयता तुमी जाल्यार फक्त डांबर रोड चल्ला कंप्लीट फेलियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट वेदर यू टॉक अबाउट फायनान्शियल मॅनेजमेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट और ऑन लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन दीस गव्हर्मेंट हॅज नॉट मॅनेज टू डू एनीथिंग आणि हांसपाची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्र्याचे तोंड चेंज करून काय जावपाचें ना गोंयच्या जनतेन ठरयल्लें आसा की ह्या सरकाराक घरांत धाडपाचें आसा हें सरकारूच बदलपाचें आसा आनी ते बदलाचे वारे ऑलरेडी गोंयांत सुरू जाला तो हे सरकार घरांत धाडपाची तयारी गोंयच्या लोकांनी केल्ली आसा सो फक्त पेंट मारता तसो आमी घराक पेंट रंगरंगोटी केली म्हणटकीच सुंदरता येना ते घर भितरल्यान पोखरून गेल्लें आसा ते पडपाच्या वाटेर आसा आनी नवें सरकार येतलें जनतेची भलायकी खातीर येतलें आनी इतलें भितरला आमची रोजगार यात्रा पळोवन आमकां जो मोमेंटम मेळटा तें पळोवन खंय तरी ह्या सरकाराक धास्ती भरल्या कितें करपाचें तें कळना 10,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगला 6,000 एडवर्टायज केल्या मात आजून एकट्याकूय नोकरी दिवना सो हे अपयशी सरकार घरात हाडपाचें आनी प्रमोद सावंतनी थंय आनी कोणाकूय बसयलो दुसरो चेहरो सुद्दां हाडून बसयलो कांयच बदल घडपाचो ना हे सरकार गोंयचे लोक फुडल्या वर्सा बदलले आणि एक गोष्ट which I want to let's talk about employment. I mean, I think it's high time we tell the youth of Goa what is the plan of Aam Aadmi Party and what is the failures of this government so that we move ahead in life. आता तुम्ही काय दिस झाले यू मस्ट बी हियरिंग अबाउट एडवर्टिजमेंट ऑफ स्टार्टअप पॉलिसी ऑन रेडिओज की आम्ही इतले केले स्टार्टअप पॉलिसी 2017 ते 2021 मेरेन ते म्हणटा आम्ही 1,10,00,000 स्टार्टअप पॉलिसी फंडिंग केला 2017 ते 2021 मेरेन जर 1,10,00,000 जर तुम्ही स्टार्टअप पॉलिसीक दिला जाल्यार इट इज युअर फेल्युअर इट इज नॉट युअर सक्सेस यू शुड नॉट बी ब्रॅगिंग अबाउट इट IT पॉलिसी यू हॅव इट इन प्लेस यू हॅव ड्राफ्ट पॉलिसी इट्स ऑल ऑन पेपर जमीन आसा ती कित्याकच युटिलायज जाली ना
what have you brought to Goa? What have you brought in terms of some big IT companies or big IT names to Goa? There is so much to do in Goa. There is so much of employment which can be generated, not just through government jobs. You are talking about 10,000 jobs. Where are those 10,000 jobs? Why not you create another 30,000 jobs by bringing in proper industries, by bringing in proper IT policy in place, by bringing in firms in place in Goa? Your industrial policy is a failure. Industries have moved out of Goa. You do something to do that, and I think that's where AAP is coming into play. We are trying to work out on every aspect of bringing in proper IT policy, bringing in IT firms, proper industries. Pharma has lot of scope. There are so many things that we are lacking in and which we have the potential to bring. You are talking about bringing in good tourists to Goa. You are talking about spending tourists coming to Goa. Take a round. आज जर एक राउंड मारा तुम्ही, एकूच राउंड मारा कानोळेच्यान कालांगूट वागातोर वचा, वाया शिवोली म्हापशाया. मानिंग आयला म्हणून जो सांगता आमचो टुरिझम मिनिस्टर, ताका जर त्या राउंड मारत तसो जाल्यार भेणांनी येतले. ही परिस्थिती आसा. तेन्ना पयली जाग्यांचेर वचा, प्रजेकडे वचा, रस्ते लोकांचे पळया, परिस्थिती लोकांची पळया आनी मागीर सांगा. तुज्या मानीन पेडण्या वता म्हणसर येता, हांगच्यान तूं पणजेच्यान वाया कानोळी शिवोली वच आनी परिस्थिती पळय. भेंड मोडना जाल्यार म्हजें नांव दुसरें दवर. त्या खातीर प्रत्येक रिटर्न फ्लायटीचेर तुका 1-2 टुरिस्ट मेळटले, तांचे हात मोडिल्ले आसता, पांय मोडिल्ले आसता. कारण कितें? रस्त्यांची दुर्दशा आनी त्या हातल्यान टुरिस्टांची दुर्दशा. So when you are asking for something good to come to Goa, you must have a welcoming policy. You may have anything on paper, you may have everything on paper, but unless you have it in practicality, you will not move ahead in life. And it's time we move ahead in life by proper policies, by bringing in proper mechanisms in place, ease of doing business. Let's talk about that. Let's not talk about changing CM or changing political scene in Goa. We need to bring a change in every aspect of Goa to bring in good industries to Goa, good employment opportunities to Goa, and I think that's what we are lacking on, and that will be our core front when we talk about Aam Aadmi Party for Goa. एक क्वेश्चन तुमचे ते P&B सगळे हे करून त्याच्यात तुमचे कितें एक गोष्ट लक्षात घे, कितलाय आवाज बंद केलो म्हणून प्रोग्रेस सोंपना. आवाज बंद केलो, काळे फासले म्हणून मुवमेंट सोंपना. जो मुवमेंट लोकांतल्यान दिसून येतलो न्ही, पोस्टर आसूं पोस्टर नासूं, आज 9 सकाळचे पोस्टर गोंयभर आसा. आतां हे सगळे विशय जर तुमी एकठांय करून घेतले जाल्यार एक गोष्ट लक्षात घे, बिल्डिंगेक फुडल्यान पेंट मारप आनी बिल्डिंग भितरल्यान बरी आसप, हातून जमीन आसमानाचो फरक आसा. आय थिंक यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. हळूहळू लोकांक दिसून येतले. तुजो पोस्टर आसूं नासूं, तुजो आवाज जेन्ना लोकांच्या काळजा पर्यंत पावता न्ही, मना पर्यंत पावता न्ही, तेन्ना त्या पोस्टराक काळे फासले म्हणून कांय फरक पडपाचो ना, खंयच फरक पडपाचो ना. आवाज चेपचो ना, आवाज बंद जावचो ना, आवाज येत रावतलो आनी लोकांच्या काळजांकडे मनांकडे तो पावतलो. ताचे खातीर ते पोस्टर जितले काळे करता तितले करूं. खूब जाण पोस्टर पिनूय उडयले आनी फाल्यां मीम्स येतल्यो. That's what they actually basically, instead of talking about progress, we are bringing in memes. की आज कितें जालें, म्हजेर हांव तुजे कडेन आतां उलयलो 2 वरांनी मीम आयली, कितें फरक पडलो? द होल आयडिया इज टू मूव अहेड इन लायफ न्ही, मूव अहेड विथ प्रोग्रेस. लेट्स टॉक प्रोग्रेस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मीम्स, लेट्स नॉट टॉक अबाउट डर्टी थिंग्स ऑफ अदर्स, लेट्स नॉट टॉक अबाउट वॉट यू हॅव नॉट डन एंड वॉट यू हॅव डन. लेट्स टॉक अबाउट डुईंग समथींग. आय थिंक कितलोय मारू पेट, कांयच फरक पडपाचो ना, खंयच फरक पडपाचो ना. आनी त्या खातीर म्हजे सारको मनीस जेन्ना हे गोश्ट हांगा बसून उलयता न्ही, हाजो अर्थ इतलोच की म्हाका अशेच 100 लोक जाय जे फाल्यां 1000 लोक करतले, 5000 लोक करतले, अँड वील टॉक अबाउट प्रोग्रेस, ब्रिंगींग समथींग डिफरंट टू गोवा. मार जाय थंय पेंट. त्या जाल्यार काळे पास सगळ्या पोस्टरांची गरज ना रे. पोस्टर्स आर ओनली टू मेक सम नॉयज और मे बी यू नो put everything wrong things in front. Let's talk about what you are doing, what you are able to do and your capabilities. वाल्मिकी अधिकार नाही, मुख्यमंत्री जो बदलाचा निर्णय आहे तो पक्षश्रेष्ठीच ठरवतील, त्याच्यावर तुमचं काय मत आहे? नाही, पण ते ठरवणार की नाही हे बोलले नाही ते. नाही, ते त्यांनी काय म्हणतात, तो निर्णय आहे तो आमचा निर्णय आहे, सिसोदियाने बोलण्याचा अधिकार नाहीये त्याच्यावरती. नाही, आम्हाला कोण सूत्रांप्रमाणे माहिती आली होती म्हणून आम्ही हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला होता. म्हणून त्यांचं उत्तर पाहिजे होता की करणार की नाही करणार. तो उत्तर नाही दिला त्यांनी. मोल शोधायला पाहिजे ना, पाठीत कुठे मोल आहे जे त्यांच्या गोष्टी बाहेर काढतात ते शोधायला पाहिजे. त्याच्यावर ठोस उत्तर काहीच नाही दिलं ना, की आम्ही बदलणार किंवा बदलणार नाही. म्हणजे कुठेतरी चर्चा चालूच आहे, कुठेतरी पाणी मुरत आहे, एवढं नक्की. जसं मी सुरुवातीला म्हटलं ना,
आगीशिवाय धूर येत नाही. धूर आलाय तर कुठेतरी आग लागली आहे. पहा ना, बघा ना, तुमच्या घरात बघा, आमच्याकडे कशाला बघतात. आणि पक्षश्रेष्ठी निर्णय नाही घेणारा, हा निर्णय गोवेकरांचा आहे. पुढच्या 4-5 महिन्यात गोवेकर निर्णय घेणार आहेत की कोण मुख्यमंत्री होणार, कोण पाहिजे त्यांना, कोण नको आहे. मग ठरवूया आपण ना, आणखी 4-5 महिन्यानंतर ठरवूया. त्यांनी आत्ताच्या परिस्थितीवरती भाष्य केलंय. जसं आम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या माध्यमात राहून काहीही बोलायचा अधिकार आहे, जोपर्यंत आम्ही दुसऱ्याच्या जे पब्लिक लोक आहेत, आय थिंक दे शुड बी एबल टू टेक दिस अप. This much. I think you should have it in your heart and your soul that you take up some criticism in some front, and when we talk about each other, we talk about facts and figures. It's not that something has been spoken just like that. It has come out from somewhere, and it has come out with a source. It is not something which is in air. Otherwise, it wouldn't have been spoken about. And why is the need to travel? As I said earlier, गरज कशाला होती. परत 3दा ज्या वेळेला 7-8 दिवसापूर्वी सगळ्यांच्या भेटीगाठी झाल्या, मग उगाच चहासाठी दिल्लीला जाणं काहीतरी आहे ना त्याच्यात. आणि जेव्हा हे सगळं होत आहे तशा वेळेला हॉलिडेसाठी जाणं ह्याचा अर्थ काहीतरी आहे ना, कुठेतरी पाणी मुरत आहे. बघा ना तुम्ही, आम्ही कशाला बोलायचं त्याच्यावर. मुख्यमंत्री म्हणाले होते की निवडणुकीची चर्चा करण्यासाठी गेलं होतं. आम आदमी पक्ष म्हणतोय की मग 8-10 दिवसापूर्वी जेव्हा अमित शहा गोव्यात आले होते, ते काय घडलं त्यावेळेला चर्चा नाही झाली का? त्यावेळेला मोठी चर्चा झाली, सगळ्यांसोबत चर्चा झाली. आज वेगळी प्रत्यक्ष प्रायव्हेट चर्चा करायला कशाची गरज आहे? आणि ते पण कशाला बोलायचं? म्हणजे आता दिल्लीला जाण्याचा विषय वेगळा आहे आणि गुजरातला जाण्याचा विषय वेगळा आहे असं जर तुम्ही म्हणत असाल तर आम्ही सगळे खोळे नाहीत ना, तुम्ही पण नाहीत ना, लोक पण खोळे नाहीत. म्हणजे आताच रोजगार यात्रेचो उल्लेख झालो. काल आमची जी त्या हल्ल्या खातीर काय पार्टी तुमकांच ब्लेम करता की ते गुंड तुम्ही हाडलेले म्हणून. खरें कितें? खंयची पार्टी? ना, पार्टी ब्लेम करपाचो प्रश्न ना, कित्याक थंय दिसतालें न्ही, तुमच्या कॅमेराचेर दिसतालें कोण त्या मनशाक इन्स्टिगेट करतालो. तोच सरपंच, तेजोच मनीस ते करतालो. तो मोदी रस्त्यार गाडी बंद करून आसा, आपली गाडी त्याने रस्त्यार लायला. आणि पत्रकार बांधव सगळे सायडीक आशिल्ले, ताका कडेन आशिल्ले. ते खंय तरी न्ही तांकां ते सोसना जाला. जो रिस्पॉन्स आमकां लोकां कडल्यान मेळटा तो तांकां सोसना जाला, आनी कशें रिएक्ट करप हें कळना जाला तांकां. सो गुंडाइजम त्यांची प्रवृत्ती तीच न्ही, बट पत्रकारांक हात घालप न्ही. त्याचो पूर्णपणे आम्ही निषेध केलाच. आणि काल NSDचेर निषेध केल्लोच आसा पालेकरान. बट खंय पावले, खंयच्या थराक वचून हे राजकारण करतले, खंयचो थर, खंयची स्तराची खबर केला हेंच्यांनी. राजकारण म्हणजे गुंडाइजम. डेव्हलपमेंटाचे फेक प्रॉमिस करप, IT सेल ऍक्टिव्ह दवरप, आणि IT सेलांतल्यान मीम्स करप, आणि IT सेलांतल्यान फटिंगपणां स्प्रेड करप, IT सेलांतल्यान फेक प्रॉमिसेस दिवप. दिस हॅज बीन द डेव्हलपमेंट मॉडेल फॉर भारतीय जनता पार्टी. दिस इज वॉट वी हॅव सीन इन लास्ट 10 years, इन लास्ट डेकेड. आय थिंक इट्स टाइम इट चेंजेस. वी हॅव नॉट सीन डेव्हलपमेंट. तो विकास म्हणटा तो म्हाका असो रस्त्यार मेळ्ळा, पूण आनी खंय तरी मेळना. तो विकासाक सोदपाक खूब वर्सां लागली. सो तो विकास खंय आसा तो नांवांनी सोदलो जाल्यार तो विकास दाखोवचो. आज विकास जाला पेट्रोल प्रायजांचो, डिझल प्रायजाचो, तुझ्या गॅसेस प्रायजाचो, तेल, साद्यो गोष्टी ज्यो सामान्य मनशाच्यो गरजो आसा पळय त्यो आज खंयच्या खंय पावला. सो आय थिंक इट्स टाइम वी डोंट स्टार्ट बिलिव्हिंग IT सेल्स अँड मीम्स अँड वॉट एव्हर दॅट. यू कीप डुईंग इट. यू बेटर वर्क आउट युअर वर्क्स रायट, बिकॉज इट्स टाइम. दादागिरी चलची ना, आता चलची ना, आणि खंयच चलची ना. तुझे कितें मत तेजेर? आम आदमी पार्टीन मिडियाचेर हल्लो केलो म्हणून कोणें क्लेम केला? तृणमूल पार्टीचे. तृणमूल पार्टी. पयलीं म्हळ्यार आमी ह्या इन्सिडेंटाचो निशेध करता. काल ॲडव्होकेट पालेकरान निशेध केलो, आज सकाळी आमचे कन्व्हिनर राहुल भांबरे निशेध केलो, आणि आता हांवूय परत निशेध करता. खरें म्हळ्यार आमी पळयलें की आज गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे आसा, तुम्ही सुद्दां त्या सांगोळडाच्या सरपंचाचें नांव घेवन निशेध केलो. कित्याक ते सगळे मिडियाचेर, कॅमेराचेर, व्हिडिओचेर सगळे आशिल्ले, पुरावो आशिल्लो. तुम्ही नांव घेवन निशेध केले. आणि तुम्ही जशें म्हळें आतां, हांवें आयकलां की तृणमूल काँग्रेसान तुमच्याच लेटराचेर कितें तरी एक मीम करून की हे हल्लो केला आम आदमी पार्टीच्या गुंडांनी मिडियाचेर हल्लो केलो. हातून खूब आश्चर्य दिसता, कित्याक तृणमूल काँग्रेस तांची रॅली नाशिल्ली, तृणमूल काँग्रेसीचो सरपंच दितो, तर तृणमूल काँग्रेसान ही मीम करपाची गरज कित्याक पडली? आणि ते
अशें कित्याक मिडियाचो इन्सल्ट करतात. खरें म्हळ्यार ताणें मिडियाक सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लो, पूण मिडियाक सपोर्ट करपाचें सोडून ते आम आदमी पार्टीचेर अटॅक करपाक लागले. तर म्हाका एकूच प्रश्न आसा की, आनी हांवें आयकलां की तृणमूल काँग्रेसान आपल्या प्रेस कॉन्फरन्सान सुद्दां हाज्या पयलीं मिडियाचो इन्सल्ट केल्लो तांच्या प्रेस कॉन्फरन्सान. तर म्हाका दिसता ही पार्टीचें खरें रूप जें आसा तें 1 म्हयनो सुद्दां जावंक ना, खरें रूप लोकां फुडें येवपाक लागिल्लें आसा. पळय, लोकशायेन 4 स्तंभ आसतात. एक म्हळ्यार एक्झिक्युटीव सरकार, दुसरो लेजिस्लेचर म्हळ्यार पार्लमेंट किंवा विधानसभा, तिसरो ज्युडिशरी न्यायालय, आनी चवथो सगळ्यांत मुख्य स्तंभ आसता तो मिडिया प्रेस. आनी हे 4 स्तंभ म्हणजे लोकशाही तेन्नाच सफल जाता जेन्ना हे 4 स्तंभ एकामेकाच्या हातून आडखळ घालना, एकामेकाच्या कामान मेतेर जायना आनी एकामेकाचो रिस्पेक्ट दवरता. आज भारतीय जनता पार्टीचे नाव सामकें वाट लागिल्लें आसा, कित्याक ते लोकशाहीच्या विरोधान आसा. एक्झिक्युटीव जे आसा, सरकार जी आसा, ते पार्लमेंटाचो रिस्पेक्ट दवरना, विधानसभेचो रिस्पेक्ट दवरना. कसले कायदे कसल्याय परिस्थितीन कसल्याय प्रक्रियेन पास करतात. ते ज्युडिशियरीचो कांयच रिस्पेक्ट दवरना, ज्युडिशियरीच्या कामान आडखळ घालतात, तांचे कसले निर्णय आसता ताचो पालन करिना. आनी मिडियाक कशे ते त्रास करता ते तुमी पळयल्या. तर भारतीय जनता पार्टी अशी आसा सगळ्यांक कळ्ळें, तृणमूल काँग्रेसूय अशीच करतली काय. तुम्ही आता तुमचो सरकार बंगालाक आसा, तुम्ही गोंयांत येवन विधानसभेन हांगा येवंक शकता. तुम्ही हांगा मिडियाचो इन्सल्ट करून हांगा सरकार घडोवंक शकता, हांगा आमदार घालूंक शकता. सो हाजो आमी निशेध करता. तुम्ही जेन्ना म्हणटा की आमी बीजेपीक पर्याय दिवंक शकता, जाल्यार तुमीच बीजेपी सारखे वागले, लोकशाहीची धज्जा उडयली, जाल्यार तुमी कसलो पर्याय जाता. आनी लास्टाक हांव एकूच सांगूंक सोदता, तृणमूल काँग्रेसाक हांव रिमाइंड करूंक सोदता, गोंयांत सरकार आसा भारतीय जनता पार्टीचो. तो सांगोळडाचो सरपंच जाणे जर्नलिस्टाचेर हल्लो केलो तो भारतीय जनता पार्टीचो. तर तृणमूल काँग्रेस आम आदमी पार्टीक कित्याक अटॅक करता हो प्रश्न पडटा. थँक्यू.